वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कायेषु सर्वदा. सगळ्या गोंयकारांक चवथीची हुनहुनीत परबी. तुम्ही जाणा आसतले की चवथ म्हटल्यार एक सण जो गोंयकार पुराय वर्सभर रावता आणि पुराय वर्सभर ज्या गोंयकाराच्या घरात आसा ती वेगवेगळ्या रूपाची वेगवेगळ्या आकाराची मूर्त्यो स्थापन जाता. पण आयज आमी एक अशा घरात आयला त्या घरांत जे गणपती आसा ताचो रंग तांबडो आसा. हो रंग तांबडो कित्याक, हेच्या फाटली कारणां कितें, कितल्या वर्सांसून ते घरात तांबडो गणपती पुजत आयला ते जाणून घेवया. आमच्या वांगडा आसा गणेश सर. भाऊ तुमकां येवकार. भाऊ तुमकां पयली चवथीची हुनहुनीत परबी. आणि जशें आमी म्हटलें की तांबडो गणपती म्हटल्या उपरांत जे वेगवेगळ्या घरान आसा, गोंयकारांच्या घरान आसा की वेगवेगळे रूपाचे गणपती आसता, रंगाचे गणपती आसता. पण तांबडो एक जो रंग आसा गणपतीचो तो विशिश्ट अशा घरान आसता, अमक्याच घरान आसता. तुमच्या घरान तो आयज आसा आणि तुम्ही कितें सांगूंक सोदता की हो तो गणपती आसा तांबडो रंग, तुम्ही केन्ना पासून हो गणपती तुमच्या घरान आसा आणि हाच्या फाटलें कारण कितें? माझे नाव गणेश शंभा परेकर, सावड्डे तार रावता. आमचो परंपरा म्हणजे आजो आमचो तांबडो गणपती पुंजतालो. पण म्हाका आजो पुंजतालो हें म्हाकाय खबर नासलें. आजाक हांवें पळोवंकूय ना. म्हणून म्हाजो म्हणजे बापूय पुंज लागलो. बापूय आनी चुलते आसले. आमच्या जर 4 चुलते जाल्यार आमचें कुटुंब हे मोठें राजघराणे कशें तशें पयलीं आसलें, कळ्ळें तुका. आनी त्या वाड्यार आनी कोणाकय गणपती नासले, कळ्ळें. तांबडो पुंजतालो. आनी आमी तो गणपतीची मोठ्या राजघराणे पुंजताले म्हणजे आमचे 50 लोक आमी जमताले एका जाग्यार वयताले. आनी एकीच कडेन सगळे चुलते भाव आमी सगळे एकीच कडेन वयतले. आनी तेन्ना परंपरा अशी आसली की आतां आमी गणपती तांबडो हाडून पुंजलो जाल्यार तेन्ना आमी रातचें जेवप. तें कित्याक जेवप तर तेन्ना गोरवां आमचे कडेन खूब आसली. गोरवांचो राखणो येवंक जायो. तेज्या उपरांत आमी मागीर वाडी घालपाचें आनी मागीर जेवपाचें. अशी आमची परंपरा आमची खूब पळय चलत येयली. त्या उपरांत आमी जेन्ना बापूय येयलो आमी 30-40 वर्सां मागीर हांगार येयले. आमी कांयतरी तेजे वाद जाले आमचे. आनी परत आमी बी हांगा तांबडोच गणपती पुंजूंक लागले. आनी तेजी परंपरा तांबडो म्हणजे कित्याक पुंजता हें हांव काय समज सांगोंक शकना. म्हणजे तेजो काय हें ना म्हाका, कळ्ळें. पूण आमी पयलीं पासून जेन्ना बापूय हांव जेन्ना पुंजीत आसा तेन्ना आमचो गणपती तांबडो पुंजपाक आमकां हें येयलो, कळ्ळें. आमी पुंजूंक लागले, कळ्ळें. म्हाजो तो भाव आसा तोय तांबडो हाडटा. आमचो 3 चुलते आसा अजून आहा ते तांबडे त्याच घरान पुंजता. आदल्या पयलीं घर आसा तें, कळ्ळें. आनी त्या उपरांत आमी हें जें डेकोरेशन केलां तें अंदूच आमी अशें नॅचरल हाडून पयशांनी म्हणून केलां जाल्यार पयशे केन्नाच आमी म्हणूंक ना. आमी माराणें लायना, एकय माराणो लायना. म्हणजे हाडले जाल्यार 1 डझन बी लायता हाडले जाल्यार. आतां 1 डझन हांवें माराणें हाडल्या. आमच्या घरान माराणो लायना कित्याक प्रदूशणच कोण करिना, कळ्ळें. आमी तें प्रदूशण केलां म्हणजे हांव कितें करता, आमचो एक भावा चेडो आसा तेका आमी इस्कॉलान जेन्ना आसलो तेका हांवें ते इस्कॉलाक 1000 रुपया दिवपाचे. माराणें म्हाजो भावा चेडो लायना अशें म्हणून म्हाजी प्रथा हांवें ती केली. आनी फोली आमी कितें करताले, चुट्टांचें करताले. परत केळीची हें हाडटा पकारे तेजे आमी कुटीर करताले, कळ्ळें. टँकर एकदां केले हांवें, झोपाळो केलो, कळ्ळें. खूब तरेतरेचे हांवें म्हाज्या जिवनान हांवें केलें. पूण यंदाच आमी हें विकतें हाडून आमी. कितले वर्सां जाली आतां तुमकां? कितली वर्सां जाली? म्हाका सादारण आतां 72 वर्सां जातात. 62 वर्सांसून तुमी आतां तांबडो 72 वर्सां 72 वर्सांसून तुमी आमी तांबडोच पुंजता. ह्या वाड्यार कितले अशे तांबडे गणपती आसता? ना आनी कोणूच ना ह्या वाड्यार. तुम्ही फक्त एकच आमीच पुंजताय. आणि आता ह्यो जो गणपती आसा म्हणल्यार तुमकां कितें अख्यायिका बीन तुमी आयकिल्ली हेज्या बद्दल? खंय काणी आयकली की हो तांबडोच कित्याक काय म्हणून? काणी आयकून ही जी काणी म्हाका एक खंय तरी हांव वाचलां की जेन्ना ती पार्वती न्हाताली तेन्ना तेका राखणो एक कोण तरी दवरलो थंयसर. आनी जो गणपती घरान येतालो पळय घरान तेका तो कसो घेवन आलो म्हणटकच तेणें तेचें शीर मारलें. शीर मारलें म्हणजे तो हें जालो, कोणी म्हादेवान शीर मारलें तेजें, कळ्ळें. पूण तेका मागीर हें जालें कितें मारलें म्हणटकच आतां परत जोडूंक जाय न्हू. पार्वतीचेर हट्ट करूं लागली आपल्या म्हादेवा कडेन की आपल्याच्या चेड्याक जिवंत कर म्हणून तेका हेजें हत्याचें शीर हाडून तेचेर जोडलें. आनी त्या खातीर म्हाजो एक अनुभव आसा की त्या खातीर ताका रक्त वतलें
म्हणून तांबडो गणपती पुजतात असं माझं एक पण तुमका केन्ना सांगलेले तेन्ना कोणी सांगून आपण हांवें खंय तरी एक सिच्युएशन खंय तरी वाचलां मातशें मातशें खंय तरी म्हाका मेळालें म्हणून हांवें तें एक चालू म्हणटा तुमच्या घरान तांबडो गणपती आणि वेगळे जे दुसऱ्यांच्या घरान आसा ते वेगवेगळे आकाराचे वेगवेगळे रंगाचे घरान तुमका एक कितें भावना आसा उमेद कशी आहा की तुमच्या घरान तांबडो गणपती येता म्हणून तांबडो गणपती आमचे जे पूर्वज हे करीत येयला पण भुरग्यापणाची तुमची कितें यादी आं भुरग्यापणाची भुरग्यापणाची म्हणजे आमची तीच परत आनी काय ना म्हाका दिसना की आमी भुरग्यापणान दुसरो गणपती फुल्लो अशें केन्ना आमी दाखोवत ना तांबडो गणपती म्हणून तुमकां केन्ना तरी विचार आयला आसतलो की आमच्या घरान तांबडो ना आमी पुर्वजा पर्यंत येयला म्हणून हांव तांबडो म्हणटा ते तुम्ही तेच घेवन त्याच केन्ना भुरगेपणांत पुढे जी परंपरा आमी चलयत येयला ती भुरगेपणांत केन्ना तुमी अशी हट करूंक ना की बाबा ना हट करूंकच ना तांबडो म्हटल्यार तांबडो तांबडो आणि ही फक्त एकूच आख्यायिका आसा ती तुमकां याद आसा म्हटल्यार ती पार्वती तेन्ना न्हांवून गेली हय तेजे म्हाका एक धोरण कथें म्हणजे ते शिरान जेन्ना ताका जोडलें आनी ताका जिवंत केलो तेन्ना ते म्हाका एक आठवण तसो येता जाल्यार त्या खातीर तांबडो असो हांव म्हणटा चवथ आमी कित्याक बेसिकली मनयता कित्याक जी चवथ आसा ती सैमा कडेन जोडिल्ली आसा आनी सैमाचे जे भाग आसा फळां म्हणा भाजयो म्हणा वा आनी हेर जे वस्तू आसा ते आमी माठोळेक बांदता चवथीक आनी ह्या खातीर जी ही चवथ आसा ती एक गोंयकारा खातीर एक वेगळो सण आसा एक लागींचो सण आसा ते भुरगो जावं वा जाणटो तो सगळ्यांक एकठांय हाडटा हो एक चवथीचो सण आसा आनी ह्या चवथीक खुबशे जशें भावन म्हटलें की मराणे वा जे सैमाक जे पॉल्युशन करता वा जे हार्मफूल आसा ते आमी कमी करूंक जाय त्या भायर जे आमी गणपतीक पुजता इको फ्रेंडली पद्दतीन पुजूंक जाय वा हेर जी गजाल्यो आसा ती लक्षांत दवरूंक जाय ह्या चवथीक जे आमी इको फ्रेंडली म्हणा वा आनीक जे हेर म्हणा हे चवथ पुजूंक जाय आनी ही गणेश चतुर्थी तुमची सगळ्यांची बरी असो परत एकदा तुमकां हुनहुनीत चवथीची परबी आनी देव बरें करूं.